गोंय म्हळ्यार भारताच्या नकाशावयलें सुपुर्लेशें थीक. पूण ठिका जरी माणकुली आसली तरी ती लाख मोलाची आसतात न्हय. त्याच वरी आमचें गोंय भोव मोलाचें. ताजी तुळा कोणाकडेच करूं नजो. गोंय म्हणिना फुडें आमच्या दोळ्या मुखार येतात ती 5 शेतां. शेकान शेक पातळिल्ल्यो दोंगरावेळी, शांत थंड कुळागरां, धबधब्या न्हंयांचो खुळखुळ असो मंद आवाज, रसाळ फळां आनी फुलांनी सजयल्लें आंगण. कितलें सोबीत दिसता न्हय हें पळोवपाक. तशेंच पवित्र देवळां, मशिदी आनी इगर्जो गोंयची सोबीतकाय वाडयतात. देवळां आनी इगर्जो म्हणिना फुडें म्हाका याद जाली ती जात्रा आनी फेस्तांची. जात्रा आनी फेस्तांचें नांव घेताच आमच्या मनान उमेदीचे ल्हार फुट्टा न्हय. देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत फेस्ताची जावं जात्रेची फेरयेक भोंवपाची मज्जाच वेगळी. चणे, भिंगटां, खाजें, लाडू, भजी, बटाटवडे हांचो परमळ घेवन तोंडाक रूच आयले बगर रावना. इश्टानो, जाली मग तुमची तयारी? कितें म्हणटा? तयारी कसली काय विचारता? तयारी फेस्ताक वचपाची. इश्टानो, आज हांव तुमकां म्हापशेच्या फेस्ताक व्हरतां. हें फेस्त जावन आसा म्हापशेचे मिलाग्र सायबिणीचें फेस्त. चलात तर या सगळीं जाणां मिलाग्र सायबिणीच्या फेस्ताक. आमच्या पाठाचें नांव जावन आसा मिलाग्र सायबिणीचें फेस्त. इश्टानो, ही पळयात, ही जावन आसा मिलाग्र सायबिणीची इगर्ज. वर्सान वर्स म्हापशेचे हे इगर्जेन मिलाग्र सायबिणीचें फेस्त भरता. पुराय गोंयचो लोक ह्या फेस्ताक येतात. हें फेस्त एप्रील वा मेचे सुरवातीक जाता. फिलू नांवाच्या ह्या चल्याक फेस्ताक वचपाचें आसलें. तो आपले मायचे वांगडा फेस्ताक वचून भायर सरलो. मोटारीन बसून ती म्हापशेचे इगर्जे कडेन पावली. इतल्यान एके ल्हान चलयेन फेस्ताची खोस भोगूं अशें म्हणून ताच्या कपड्यांक कागदाची ल्हानशी फुलां लायली. फिलूचे मायन चलयेच्या हातांतल्या लातान पयशे घाले. हे पळयात, हाका लात अशें म्हणटात. फेस्ताक लोकांची ही खेट म्हळ्यार गर्दी. गर्देंतल्यान वाट काडीत ती इगर्जेच्या दरवाट्यार पावली. इतल्यान इगर्जेची घांट वाजली आनी मीस सुरू जालें. सायबिणीची मूर्त एका ल्हानशा माटवान हाडून दवरिल्ली. मीस सोंपल्या उपरांत फिलूचे मायन एका मांडार मेणवाती घेतल्यो. थंय बावली, रुपडी अश्यो जायत्यो मेणाच्यो वस्तू फिलूक दिसल्यो. रुपडे म्हळ्यार तोंड, तर ह्यो बावल्यो आनी रुपडी मेणाच्यो केल्ल्यो आसतात. ह्या चित्रांत तुमकां दिश्टी पडटा पळयात बावल्यो, मेणवाती अशे तरेच्यो वस्तू विकत्यो घेवन लोक सायबिणीक भेट दिताले. उपरांत ती फेरी पळोवपाक भायर सरली. फेस्ता निमतान इगर्जे भोंवतणी एक व्हडली फेरी भरिल्ली. फेरयेन तरातरांचे मांड आशिल्ले. खाजें, लाडू, कापां, जिलब्यो अशे गोड जिनसांचे कितलेशेच मांड आशिल्ले. चणे, चिरमुल्यो, रेवड्यो बी विकपी जळामळां बशिल्ले. खेळणी आनी हेर सामानाचे मांड एके वळयेन घाल्ले. पितूळ, तांबे आनी स्टिलाच्या आयदनांचे मांड आशिल्ले. एके कडेक मडक्यो, कुळणी, बुडकुले, गुडगुलेतां अशीं जायतीं मातयेचीं आयदनां पातळिल्लीं दिसतालीं. इश्टानो, आदल्या तेंपार लोक अशे तरेच्या मातयेच्या आयदनांनी जेवण रांदताले आनी हें जेवण भोवच रुचीक लागतालें. पावला पावलाक च्याची हॉटेलां आनी थंड पेयाची दुकानां आशिल्लीं.
थंड पेयां म्हणल्यार लिंबू सरबत, कोकम सरबत जावं कोल्ड ड्रिंक हांकां थंड पेयां म्हणटात. तर ही थंड पेयाची दुकानां फिलूक दिश्टी पडली. खूळ खूळ असो घुंगराचो आवाज खंयच्यान येता काय म्हूण पळयत जाल्यार थंय उसाचो रस काडटात ते दिसले. हे पळयात, ह्या मशिनांतल्यान उसाचो रस काडटात. आनी हे पळयात, हे घुंगराचें चित्र. पदेर, चणेकार, भजेकार, फुलकार अशे जायते जाण आपलो म्हाल घेवन बशिल्ले. तेच गर्देन एकाद्रो बोमाडे, पेपारी आनी गिरगिरी घेवन भोंवतालो. फिलूचे मायक कांय लाकडाच्यो वस्तू घेवपाच्यो आसल्यो, म्हणून लाकूडवत मांडिल्ले सुवातेर ती गेली. लाकूडवत म्हळ्यार लाकडाचें सामान. थंय तांकां मेजां, कदेलां, खाटी, बाज्जो म्हणल्यार व्हडली खाट ज्या खाटीर 4 जाणां पासून न्हिदूंक शकता ताका बाज्जो म्हणटात. आलमारी, सवायो बी आशिल्ल्यो. फिलूचे मायक वलतेरां खूब मानवली. हे पळयात, हाका वलतेर म्हणटात. तर तिणें वांटपण करून एक वलतेर विकतें घेतलें. मातशें मुखार वतकच वानां आनी रगडे तशेंच फातरी लेगीत फेस्ताक आयिल्ल्यो फिलूक दिसल्यो. ह्या फेस्ताचे फेरयेंत सगळें मेळटा म्हूण ह्या फेस्ताक पुरुमेताचें फेस्त अशें म्हणटात. पुरुमेत करप म्हळ्यार सांठोवप. इश्टानो, पुर्विल्ल्या तेंपार पावसा दिसांनी हे गरजेचें सामान मेळप भोवच त्रासाचें जातालें. म्हूण लोक पावसा पयलींच फेस्तांनी हें विकतें घेवन सांठयताले. तर मिरसांगो, कांदे, खारें, मीठ, अळसाणे, सोलां ही कोकमा पासून करता. अशे तरेन सगळ्यो पुरुमेताच्यो वस्तू हे फेरयेन मेळटा. फिलूची फेरी पळोवन जाली. फेरयेंतले तरातरांचे मांड पळोवन फिलू एकदम धादोशी जालो. लोकांची गर्दी एक सारकी वाडच आसली. ह्या फेस्ताक गोंयचे सगळ्या धर्माचे लोक येतात. इश्टानो, मिलाग्र सायबिणीच्या फेस्ताचे फेरयेक भोंवपाक खुपूच मजा आयली न्हय? तशेंच रेवड्यो, खाजें, चणे, जिलब्यो, भजी खावपाची रुचूय तुमकां सगळ्यांक आयल्याच आसतली.